गोवा बोर्ड इज अ ऑटोनॉमस बोर्ड. आज सरकार स्वयंपूर्ण करूंक शकता सगळ्यांक, पूण स्वयंपूर्ण करतलो जाल्यार गव्हर्मेंट हॅज पयर मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लो एवरी डिपार्टमेंट हॅज टू बी स्वयंपूर्ण. आमी ग्रांट इन एड दिवच्या पेक्षा तुमी तुमचेच स्वता पयशे तयार करून तुमची डिपार्टमेंटां चलोवपाची. आयकुपाक खरंच बरें दिशिल्लें. पूण आतां कोण आयला की गोवा बोर्ड वीच इज अ ऑटोनॉमस बॉडी which is not having any grants in aid. Grants in aid फक्त आता कोणाचे सॅलरीज ते ऑन डेप्युटेशन आसा तांचेच दिवपाक. नाल्यार दीस पर्टिक्युलर बॉडी हॅज बीन आउट ऑफ फीज एंड एग्जाम फीज एंड अदर थिंग्स ऑफ द स्टुडंट्स कलेक्टेड. ती स्वता जे 19 कोटी तांणी इतले वर्सांचे कलेक्ट केल्ले आसा ताका खंयच्याच कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्याक सरकार ते पयशे वळूंक शकना. अ सेपरेट ऑटोनॉमस बॉडी ऑपरेट सेपरेटली. गव्हर्मेंट कॅनॉट कम एंड जी स्वयंपूर्ण जी ऑलरेडी एक्झाम्पल आसा. आज सरकारान गोवा बोर्ड एक्झाम्पल दिवंक जाय आशिल्लो की स्वयंपूर्ण आसा म्हणून. ताजे पेक्षा एक वाटेन स्वयंपूर्ण उलयता, दुसऱ्या वाटेन जे स्वयंपूर्ण बोर्ड आसा तांचे पयशे परत घेता. आय डोंट थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल. वी विल नॉट अलाव द गव्हर्मेंट टू टेक आउट मनी फ्रॉम द गोवा बोर्ड टू जस्ट टू एन्श्युअर. तांकां समज भीक लागिल्ली आसा आनी पयशे ना जाल्यार ते 10,000 जॉब उलोवपाचे, बाकीची फटींगपणां करपाची बंद करपाक जाय एंड दे हॅव टू ऑपरेट इन द रायट सेन्स. पूण गोवा बोर्ड सारकेलो सिंगुलर बोर्ड जो आसा वेर मनी इन द कॉफर्स आर डन बाय गोवा बोर्ड एज अ ऑटोनॉमस बॉडी which under which clause is the government trying to take that money. आणि जो क्लॉज ते साईट करता त्या क्लॉजाच्या अंडर प्रोविजन्स नाच. त्या क्लॉजाच्या अंडर ओनली थिंग्स वेर यू कॅन चेंज ऑफ सिलेबस ऑर वॉट एवर इज दॅट इज देर. आणि खंयच्या खंय तुमच्यान घाला. आज जी केस जाल्या बाय मिसयुजींग ऑफ पावर्स इन द SEC केस गोवा बोर्डान हीच जातली. इफ द गव्हर्मेंटाक हातून शिटकावणी दिवंक सोदता की तुमी गोवा बोर्डाचे पयशे हात लावं नाकात, तुमी हात लावंक गेले जाल्यार तुमकां हे लिगल वे परत दिवचे पडटले. मोपान तुम्ही ऑलरेडी नाटकां केल्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्सा कडेन. थंय एक वाटेन स्वयंपूर्ण उलयता, तिसरें आनी कितें उलयता. दीस गव्हर्मेंट इज कन्फ्यूज. सद्या पयशे ना पूण जुमला करप आनी फटींगपणां करप हातून हो सरकार चलयता. गोवा बोर्डाचे पयशे काडप विल बी द बिगस्ट प्रॉब्लेम दे वील क्रिएट सिन्स इंडिपेंडन्स एज फार एज द बोर्ड ऑटोनॉमी इज कन्सर्न. तोय दिसता ते 300 कोटी गावल्या ते गव्हर्मेंट ते कमी गावला म्हणून. अरे 300 कोटी थंय मेळ्ळ्या, 1800 कोटी आनी खंय मेळ्ळ्या. सेंटर तांचो स्टेट तांचो 19 कोटी फक्त 19 crores ओनली. कित्याक काडपा जाय गोवा बोर्डाचे. आनी तुका खंय प्रोविजन आसा आनी तुका कोणें पावर दिला आनी कसो काडूंक शकता हें सांगचें मरे. एसेंब्ली येताच लागीं बट गोवा बोर्डाचे पयशे गोवा बोर्डा कडेन उरपाक जाय. यू कॅनॉट स्पॉयल द कॉर्पोरेशन ऑर अ बोर्ड बाय डुईंग समथींग वीच डज नॉट फिट इन टू द सिस्टम. तूं ग्रांट जाल्यार दिवंक शकता पूण गोवा बोर्डा कडल्यान पयशे घेवंक शकना. ग्रांट दिल्ले पयशांनी नायदर हॅव गोवा बोर्ड पेएबल टू द गव्हर्मेंट. तांचो स्वताचो बोर्ड ते स्वता चलयतात.